नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। उद्देगां खातीर कुशळ मनीसबळ तयार करपाचे नजरेन अभ्यासक्रमांत बदल। मुख्यमंत्री साखळे उलयलो, शिकतनाच स्टाफ सिलेक्शन जीपीएससी यूपीएससी ची तयारी करूंक उलो। परवरे सुकूर 2 स्कूटरींचो ॲक्सिडेंट, एकलो सोंपलो, दुसरी स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी। मडगांवां कुंकळे शिल्ले मोटारीचे सेल्फ ॲक्सिडेंटात एकलो सोंपलो। प्रकल्प कितलेय येवं दी, सरकार कच्चें उदक दितलो, प्लांट घालून वापरपाचें। फिल्टर्ड उदक लोकांकूच जीत फेडोन फुडले वेंचणुकेंत खंयचे तिकेटीर कार्यकर्ते थारायतले जिताचें शिनार। चार वर्सांच्या पुताच्या खून प्रकरणात आवय सूचना सेठाची मानसिक स्थिती तपासतात। तपास अधिकाऱ्याची चिल्ड्रन्स कोर्टाच्या प्रस्नाक जाप, सूचनाक आनीक 5 दीस पुलीस कस्टडी। स्मार्ट सिटीचे काम 31 माया भितर, मात कामाच्या दर्द्याविशीं सांगूंक शकना। कोमुंदाज जमनीर बेकायदेशीर घरां उबी जाय मेरेन कोमुनिदादी न्हिदताल्यो काय सरकार, बाबुशाचो प्रस्न। लोकसभा वेंचणुकेची बीजेपीची उत्तर गोंय मोहीम सुरू, उमेदवार केंद्रीय समिती थारायतली म्हणटा तानावडे। उत्तरेंत लाखावयर, दक्षिणेत 60,000 मतांनी जैत, मुख्यमंत्री उलयलो। जल्लीकट्टू भशेन धिरयो कायदेशीर करा, दक्षिणेत धिरयाच्या परत वारें, धिरयांचेर 500 कोटी येणावळ, वेंझीचो दावो। विजय म्हणटा डबल इंजिनान धिरयो सुरू करात। तामिळनाडूत जल्लीकट्टूत 46 जखमी। उद्देगां खातीर कुशळ मनीसबळ तयार करपाचे नजरेन अभ्यासक्रमांत बदल करूंक सरकार तयार। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत साखळे कॉलेजींत कॉन्वर्ज 2024 उलयलो। भुरग्यांनी शिकतनाच स्टाफ सिलेक्शन जीपीएससी यूपीएससीक आतां सावनच तयारी करची म्हूण उलो। उद्देगांक लागपी कुशळ मनीसबळ तयार करपाचे नदरेन अभ्यासक्रमांत बदल करपाक सरकार तयार, मुख्यमंत्री उलयलो। इंडस्ट्री रेडी जो मॅनफोर्स जाय, ऑटोमॅटिकली कन्वर्ज ह्या कार्यक्रमांतल्यान आमकां इंडस्ट्री रेडी मॅनफोर्स जो वेगवेगळ्या सॅक्टरांत, हांवें तशें म्हटलें की कोणाक फार्मा इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक टुरिजम इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक आयटी इंडस्ट्रीज जाय, कोणाक इलेक्ट्रॉनीक आनी मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टरात जाय, कोणाक सर्वीस इंडस्ट्रीज जाय, तो मॅनपावर वी आर रेडी टू चेंज वीथ अवर सिलेबस ऑल्सो। इन फ्युचर वॉट इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड डेल वील पुट इन अवर सिलेबस। शिकतना स्टाफ सिलेक्शन जीपीएससी यूपीएससीक आतां सावनूच तयारी करात म्हूण उलो। आपूण BA करता आसतना, BCom करता आसतना यू स्टार्ट युअर प्रिपेरेशन फॉर द स्टाफ सिलेक्शन नाव। You start your preparation for the Goa Public Service Commission now. You start your preparation for the UPSC आता। IBM आणि इंडस्ट्रीज अकॅडमी कनेक्ट करपी गोंय खंय पयले राज्य। पुराय देशात IBM आणि इंडस्ट्री अकॅडमिया कनेक्ट करपी गोंय हे पयले राज्य आसा। आजपर्यंत कोणीच अशा पद्धतीची इनिशिएटिव्स घेवंक नाशिल्ली। जेन्ना IBM गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन गेले आणि तांचो जेन्ना MOU सायन जावपा लागलो, they themselves have told to the government of India, the Goa state have already signed the MOU with us and you people are the second. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। परवरे सुकूर 2 स्कूटरींचो ॲक्सिडेंट, राहुल खडपे म्हणटा तो तरणाटो आगताक सोंपलो, दुसरो स्कूटर चलोवपी गंभीर जखमी, ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला। मजगती रातीं 2 सुमार दक्षिणेत कुंकळे शिर्ले मोटारीच्या सेल्फ ॲक्सिडेंटांत गंभीर जखमी जाल्लो थंयचो सत्य तोमर हॉस्पिटलांत सोंपलो। परवरे सुकूर 2 स्कूटरींचो ॲक्सिडेंट, एकलो सोंपलो, दुसरो गंभीर जखमी। नमस्कार। काल एक असो अपघात जालो राती जे 11 ते 11 11:15 दरम्यान
एक सुकूर जे दत्त मंदिर आसा थंयसर एक असो इन्सिडंट घडलो की KTM गाडी आनी एक हिरो होंडा गाडी हांच्या मदीं एक एक्सिडंट जालो आनी खंय तरी जो KTM रायडर आसलो जो राहुल खडपे हाका अपघाताक मरण येयलें आनी जो रितेश कांबळे जो हिरो होंडा मोटरसायकलीचेर आसलो ताका सिरियस इंजरी जाल्ल्या कारणान ताका हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्लो आसा आनी हेचेर उपचार तेंचो चालू आसा आनी तशेंच हेचेर पुलिसांची इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. शिर्ली सेल्फ एक्सिडेंटात एकलो सोपला तो सत्य तोमर. बट हांवें तेन्ना गाडी अशी आसलोली आनी तो भुरगो एकटो ड्रायव्हर आसलो भितर तो ही वॉज लायिंग अनकॉन्शियस इनसायड आनी तेगे पांय प्रेस जालो आसले आनी देर वॉज अ एम्बुलन्स वेटिंग हियर बट नोबडी कूड टेक हिम आउट एट दॅट टायम. मागीर त्या भुरग्यान तेका काडून जायना म्हणून ते म्हाका दिसता फायर ब्रिगेडी आपयले आनी दे वर वेटिंग. एट दॅट टायम वी ट्रायड टू टेक हिम आउट. मॅनेज केलं तेका पांय बात प्रेस जालो ते काडून मागीर त्या दुसऱ्या भुरग्या हेल्प घेवन तेका इमिडिएटली काडलो भायर. बट आमी काडले तेन्ना ही वॉज ऑलमोस्ट लायक अनकॉन्शियस. मागीर एम्बुलन्सान तेका रोखड्या एम्बुलन्साक घालून इमिडिएटली दे रॅन विथ द बॉडी विथ द गाय. प्रकल्प कितलेंय येवं दी उदकाची वेवस्था तांची तांणीच करपाची. सरकार कच्चें उदक दितलो, प्लांट घालून वापरपाचें. मोपाय तशेंच करता. फिल्टर्ड उदक लोकांकूच जाय. मांद्रेचो आमदार जीत हेड ऑन. फुडले वेंचणुकेंत मोगोचेर रावतलो काय दुसरे खंयचें म्हणून विचारल्यार कार्यकर्ते खंय थारायतले. जिताचें शिनाल. एक आमदार म्हणून लोकप्रतिनिधी म्हणून एक वटेच्यान लोक लायट सारकी ना म्हणून बोळा मारतात, उदक सारकी ना म्हणून तकलेर हात घेवन बसले. आणि दुसरे वटेच्यान हे व्हडले व्हडले सामके जगप्रसिद्ध प्रोजेक्ट तुमच्या मतदारसंघा भितर आनी तालुक्या भितर हे कितें. आणि एक आमदार म्हणून तुमकां हाजी ग्रीप आयल्या काय कितें. आयज सरकारान आमकां 30 MLD प्लांट मांद्रे मतदारसंघा खातीर तुया ह्या गांवांत चालू केलो. जोरान काम चालू आहा. 9 म्हयने आनी टार्गेट 9 म्हयन्यांनी तो कंप्लीट जावंक दर 1 वर्सान कंप्लीट जाता. पूण हे 30 MLD प्लांट कोणा खातीर, आमच्या खातीर. आतां येदे व्हडले प्रोजेक्ट येयले आनी डॉमेस्टीक युजाक जे उदीक आहा हेच जर कन्ज्यूम करूंक लागले हे व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जाल्यार आमकां प्रॉब्लम आहा. अम्युजमेंट पार्क येता, एरो सिटी येता, एअरपोर्टाचे एक्सपान्शन आसा, एम्स आयले, CRPF कॉलनी येता, सगळे तुगे हे सगळे प्लांट ना 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 गेले उदक. आतां लोकांचे मिसअंडरस्टँडिंग आहा. हय एअरपोर्टाचे 5 MLD प्लांट तेंच्यांनी स्वताचो घातलेलो आहा आनी रॉ वॉटर ते घेतात. हांव तशेंच म्हणटा प्रत्येक प्रोजेक्ट येता पळय, प्रत्येक प्रोजेक्ट आहा थंय रॉ वॉटर सप्लाय करपाचें. तुमी रॉ वॉटर घ्या, तुमचो ट्रिटमेंट प्लांट घाला आनी तुमी सुरवात करा. तुम्ही म्हणतात की सरकार ज्या वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटाक इन्व्हेस्ट करता ते वॉटर ट्रिटमेंट प्लांटातलें उदक हे फक्त सिटीजन्साक डॉमेस्टीक युजा खातीर मेळपा जाय, स्थानिकाकूच मेळपा जाय. जे कमर्शियल प्रोजेक्ट येदे व्हडले व्हडले तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर येतात किंवा फाल्यां गोंयच्या बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी तांणी स्वताचो ट्रिटमेंट प्लांट घालचो आनी सरकाराची जबाबदारी तांकां फक्त रॉ वॉटर पावोवपाची. म्हाका इतलेंच कोण येदे व्हडले प्रोजेक्ट घेवन येतात बेश्टे चॅरिटी करपाक येनात, कोट्यांनी जोडपाक येतात. बरोबर, जर तुम्ही कोट्यांनी जोडपाक येतात जाल्यार थोडो पोर्शन तुम्ही आपलो वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घाला आनी सुरवात करा. रॉ वॉटर सरकार दितलो तुमकां. तुका जर आज पाती येवपा जाय, आनी कोंकणी भितर एक बरो शब्द आहा पातयेवप म्हणटात, तूं CMाचेर पाती येतलो काय सुदीन बाबाचेर पाती येतलो. ते हांव अभिमन्यू न्हू जो चक्रव्यून वयतलो आनी काबार जातलो. हय, हांव अशें राजकारण शिकोवन येयला की रायट टायमाचेर पक्षाचो दोळो खंय आहा न्हू थंयच झोपूं शकता. तूं आपूण अभिमन्यूचो बापूय म्हणटा. हांवें तें म्हणोंक ना, पूण हांव इतलेंच सांगता की कोणीच अंडर एस्टिमेट करपाचें न्हू. आर यू हॅप्पी इन MG? पळय MGन म्हाजें वायट काय करूंक ना आनी बरें काय करूं. हांव न्यूट्रल एज अ MG म्हणून कंटेस्ट केला. बट प्रश्न असो येता की फुडल्या इलेक्शनाक MGची टिकेटीचेर रावपाक आवडटलें काय दिशा बदलतली? ना, ते आता डिसायड कोण करू शकना. खूब टायम आमी म्हूण सांगना. आतां डिसायड काळजांतल्यान उलय. हांव काळजांतल्यान उलयतां. लास्ट टायम सुद्दां म्हाजे सपोर्टर, म्हाजे कार्यकर्ते, म्हाजे सपोर्टर, वेल विशर्स, फ्रेंड्स आहा पळय तेंच्यांनी डिसिजन घेतला आनी नेक्स्ट टायमूय तेच डिसिजन घेतलें.
4 वर्सांच्या पुताच्या खून प्रकरणात आवय सूचना सेठाची मानसिक स्थिती कशी आसा ते तपासप चल्लां. तपास अधिकाऱ्याची चिल्ड्रन्स कोर्टाक जाप. सूचना तपासाक सहकार्य करिना म्हूण कळंगूट पुलिसेन कोर्टाक सांगलें. सूचनाक आनीक 5 दीस पुलीस कस्टडी पडल्या. 4 वर्सांच्या पुताच्या खुनाची केशीत 6 दिसांची पुलीस कस्टडी सोंपल्या उपरांत सूचना सेठाक कळंगूट पुलिसेन सोमारा पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टा मुखार उबे केले. पुलिसेन आनीक 8 दीस रिमांड मागलो. तपासाक सूचना मदत करिना म्हूण कस्टडी जाय, पुलिसांचो आर्ग्युमेंट. सूचनाचे मेंटल असेसमेंट रिपोर्टा विशीं कोर्टान विचारतात ते विशीं प्रक्रिया चालू आसा. सोमारा सेशन आसा म्हूण तपास अधिकाऱ्यान जाप दिली. तपासा खातीर मानसोपचार तज्ञाचोय आदार घेता म्हूण तपास अधिकाऱ्यान सांगलें. कोर्टान सूचना सेठाक कितें सांगपाचें आसा काय म्हूण विचारलें. तिणें ना म्हूण सांगलें. कोर्टान तिची पुलीस कस्टडी आनीक 5 दिसान वाडयल्या. See, basically, further time has been granted to them, and 5 days has been granted to them. Initially there was 6 days which was granted. Now police custody is granted for another 5 days. That's it. Anything has been submitted by the accused, or is there any plan to file bail? No. We don't have instruction as of now. After completion of police remand of 6 days, the Kalangut police on Monday produced the accused Suchna Seth before the Panji Children's Court and demanded extension of her police custody for another 8 days. Kalangut police contended that accused Suchna Seth is not cooperating with the investigation and there are many things which are yet to be disclosed by her. Accepting the contention of Kalangut police, the Panji Children's Court has extended the police remand for another 5 days. Means on Saturday, Suchna Seth will again be produced before the Panji Children's Court. The court also inquired about the mental assessment report of accused Suchna Seth. Police informed that the assessment process is still going on and there is one more session scheduled on Monday. And police contended that the process is not over. It is difficult to submit any report. Hence, they should be granted some more time. Accepting the contention, the matter has now been extended for Saturday. That day, Suchna Seth will again be produced before this court. With Chetan Gawas, Mukesh Kumar for Prudent. लोकसभा वेंचणुकेक बीजेपीची उत्तर गोंयांतली मोहीम सुरू. उमेदवार केंद्रीय समिती थारायतली. मोदी सरकार बहुमतान सत्तेर येतलो म्हणून खासदार सदानंद शेट तानावडे उलयला. मुख्यमंत्री सावंत म्हणटा उत्तरेत लाखां वयर, दक्षिणेत 60,000 मतांनी जिखतले. निवडणूक पार्टीची नोटिफिकेशन जेन्ना येतलें आनी त्या नंतर आमची जी निवडणूक कमिटी जी आसा सेंट्रलाक ते कितें ते पार्लिमेंटरी बोर्ड ते ठरयतले. ते आमचे कडेन ते ठरोवपाचो अधिकार आमकां. आमी पार्टी म्हणून सगळो कार्यक्रम फुडें व्हरपाचे पळयतात आनी 2 सीट आमी जिखतले. काल आमी मुरगांव हांगासर व्हडली जाहीर सभा केल्या. त्यामुळे आमी खऱ्या अर्थान पब्लिकली भारतीय जनता पार्टीचो प्रचार जो आसा तो सुरू केल्लो आसा आनी ज्या तरेन सगळ्या कार्यकर्त्यांचो उत्साह पळयलो. भारतीय जनता पार्टी ह्या निवडणुकीक पार्लिमेंटाक नरेंद्र मोदीजी परत एकदा मोठ्या बहुसंख्येन खासदारांच्या मोठ्या 303 पेक्षा जास्त खासदार देशभरा भितर निवडून येतले. सर कसली मिटींग आहे? पार्टीची मिटींग आसा. लोकसभा इलेक्शन इलेक्शनाच्या तयारी 60,000 वोटांनी एक्स्ट्रा जिखतले पयलेच म्हणटा. नॉर्थाक आमी 1 लाखान जिखता. ओके. स्मार्ट सिटीचें काम 31 मेच्या डेडलायनी भितर जातलें. मात दर्जा विशीं सांगूंक शकना. पणजेचो आमदार मंत्री बाबूश उलयला. तो खंय स्मार्ट सिटीच्या कामाचो नित्य नियाळ घेतलो. कोमुनदाद जमनीर बेकायदेशीर घरां उबी जाय मेरेन कोमुनिदादी न्हिदताल्यो काय सरकार काय म्हूण बाबुशाचो कोमुनिदाद अधिवेशनाच्या थारावाचेर थोमणो. स्मार्ट सिटीचें काम दिल्ल्या डेडलायनी भितर जातलें, मात कशें जातलें सांगूंक शकना. बाबूश उलयलो. So as per the date, CM has given a deadline. So basically we are just following on that, and we will see. I am going around basically to see the work. As I said, as far as the quality of the work, I cannot give you any guarantee. But the thing is, the completion of the work is there. That I can tell you by 31st May, the work will be complete. सर कन्सल्टंट दिश्टी पडना म्हणटा ते कन्सल्टंटाचे कशें कितें सॉल्व जातलो इश्यू? पळय आतां ते घेवन बसले ते कांय जावपाचें ना. मागीर आमी झगडींच करूंक लागतले. ते कन्सल्टंटा कडेन तो येवंक ना आनी हो येवंक ना. हिंगा आमकां जाय पयलीं ते टीम हेजे आमचे कोण हे आहात आमचे
कॉन्ट्रॅक्टराची टीम सारकी आसूंक जाय थिंगा काम करपाक आनी दीस रात हे कॉन्ट्रॅक्टराची टीम काम केल्यारूच ही डेडलायन मेळटली. कम्युनिदाद कन्व्हेन्शनाच्या थारावाचेर बाबुशाक विचारले. बाबुशाची जाप पळयात. कोण न्हिदलोलो, सरकार न्हिदलोलो की कम्युनिदाद न्हिदलेली तें पयलीं पळोवंक जाय. तें बांदता आसतना की थोडे लोक सीएमान सांगला सारकें थोडे आहा 15 वर्सां 20 वर्सां ते 20 वर्सां तुमी कम्युनिदाद न्हिदलेली की सरकार न्हिदलो तें आमकां पयले पयशे पडटले. तेंकां लागून आमी फाटीं गेल्यार हेजेर म्हणजे तें समाधान कितें पूण येवंक जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी शिरीष कुंकळेकर. कांदोळे 7 कसिनोचेर क्रायम ब्रांचीची धाड. वॅलीड लायसन नासतना गॅमलिंग लायव्ह गेमिंग करता म्हूण क्रायम ब्रांचीन कारवाय करून 11 जाणांक उखल्ले. बेकायदेशीर गॅमलिंगाचो आरोप. तांचे सुमार 74 लाख रुपये जप्त केल्यात. रॅकेट उस्तप चल्ला. Crime branch has conducted a raid at Ocean 7 Casino at Kandole. This casino does not have license to perform live gaming. Still, in violation of license, this casino was offering live gaming to its customer. In this raid, crime branch has arrested 11 accused persons involved in illegal gaming and has seized 11 persons involved in the illegal gambling and has seized machines, chips and other electronic items worth 74 lakh rupees. Further investigation is in progress. Mukesh Kumar for Prudent. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. जल्लीकट्टू भशेन गोंयच्यो धिरयो कायदेशीर करात. दक्षिणेत वेंचणुके कडेन परत धिरयांचें वारें. चर्चिल म्हणटा धिरयो स्पोर्ट्स. आपाचो वेंझी म्हणटा धिरयांतल्यान सरकाराक 500 कोटी येवंक शकता. विजय म्हणटा डबल इंजीन वापरून धिरयो सुरू करात. मजगती तामिळनाडूंत जल्लीकट्टूंत 46 जाण जखमी. कितलेशेच जाण हॉस्पिटलांत. तामिळनाडूत कायदेशीर जल्लीकट्टू सुरू जालो. गोंयच्यो धिरयोय कायदेशीर करात म्हूण धिरयो समर्थक राजकारण्यांचो आवाज. चर्चिल म्हणटा धिरयो स्पोर्ट्स जल्लीकट्टू कायदेशीर जाता जाल्यार धिरये कित्याक ना. इश्यू घेवन चर्चिल चल्लो मुख्यमंत्र्या कडेन. हांव म्हणटा जालोकाडो तरी आज तरी धिरयो स्टार्ट आहाय न्हू तेंगे तेमकां सुप्रीम कोर्टान न्हू हें दिल्या ऑर्डर दिल्या कोर्टान ऑर्डर दिला तेंकां आनी त्या ऑर्डरची ते घेर कोताय. सो हांव म्हणटा सेम तेंगे हेजेर आमकां इन पॉयंट दिवचे म्हणून सिंगा बिंगा लागले मारा कडेन देवकांतल्यान पेकयताय. आमी हिंगा स्पोर्ट्स आनी ते तेंगे जालकाडो म्हणटा कितें ते माता दवर ते माताय आनी ते तेंकां हें दिल्या ऑर्डर दिल्या करपाक. सो आमगे हिंगा स्पोर्ट्स ऑर्डर दिवपा जाय. आपाचो वेन्झी वेगस म्हणटा कसिनो उपरांत सरकाराक सगळ्यांत चड येणावळ दिवपी धिरयो थारतलो. 500 कोटीची येणावळ सरकाराक मेळपाक शकता. विधानसभेत इश्यू काडपाचें उतर. हे असेंब्लींतूय हांव सगळे आमगे ऑपोजिशना कडेन उलयतलो. एज युनायटेड ऑपोजिशन वी वील ट्राय टू टॉक अबाउट दीस धिरयो. पूण चोवपाक गेले जाल्यार आज एसोले ऑलमोस्ट मोर दॅन 6 to 7 एनिमल फायट्स जे आहाय ट्रेडिशनल एनिमल फायट्स चलताय आखे इंडिये भर आनी वर्ल्ड भर. इट इज अ स्पोर्ट. जे भाशेन हांवें एक धाकटोसो बिझनेस प्लॅन केल्लो आनी हांवें एसेंब्ली मांडलेलो. रेव्हेन्यू जनरेटींग मॉडल धिरयो कॅन बी अ रेव्हेन्यू जनरेटींग मॉडल आफ्टर कझिनोचे जे आमी पयशे जोडटाय ते भाशेन 500 crores रेव्हेन्यू जनरेटींग मॉडल पर इयर म्हणजे 500 कोट्याचो रेव्हेन्यू गोंयच्या गव्हर्मेंटाक येवपा जाता ट्रू धिरयो. विजय सरदेसाय म्हणटात देशात डबल इंजीन सरकार आसा. दोनूय इंजिनांचो वापर करून सरकारान धिरयो कायदेशीर करचे. विधानसभेत इश्यू काडपाची तयारी. जे सत्तेर आसा गोंयांत आनी देशांत म्हळ्यार दिल्ली दोगूय म्हणटात की हो डबल इंजीन सरकार. दोगांय भितर जर एक जर मानप आहा की ही आमची परंपरा म्हणून जाल्यार म्हाका दिसता हें जावपाक इजी. सो तें कितेंय जर करपा खातीर गोंयांत एक कन्सेन्सस बिल्डअप करपाक जाय इन्क्लुडींग विदीन द लेजिस्लेटीव्ह असेंब्ली. आनी हे खेपे येता ते सेशनाक पासून जाल्यार हांव तेजी लीड घेवपाक तयार आहा. मजगती तामिळनाडूत जल्लीकट्टू वेळार 46 जाण जखमी जाले. जखमी जाल्ल्यात 2 पुलिसांचोय आस्पाव. 9 जाणांक खूपच मार लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत ऍडमीट करचे पडले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. द हार्ट ऑफ जोगन चॅनलान गोंयच्या कलाकारांक घेवन रामाचेर केल्लें व्हिडिओ भजन मुख्यमंत्र्यान रिलीज केलें. परशुराम भूमी ते राम जन्मभूमी अयोध्येचेर आधारीत हें गीत.
गोमंत भूंय ही परशुराम भूंय. सगळें वातावरण राममय जालां अशें दिसता. मुख्यमंत्री उलयलो. जय श्री राम 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 जय श्री राम. द हार्ट ऑफ जोगन बाय तन्वी वालवालकर हांचे आनी पुराय टीम हांच्या वतीन परशुराम भूमी ते राम जन्मभूमी अयोध्या हाजेर तेंच्यांनी श्री राम गीत हे गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक घेवन आनी ते रेकॉर्ड करून तेंच्यांनी म्हज्या हस्ते आज प्रसिद्ध केले. पद कमलों के स्पर्श से धन्य हुई माँ अहल्या. प्रभु चरण पद छाप से जहत उठी. द हार्ट ऑफ जोगन ह्या व्हिडिओ चॅनल त्यांच्या पुराय टिमीक खूप खूप अभिनंदन. ज्या पद्धतीचे तन्वी वालवालकर आणि त्याची पुराय टीम हांच्यांनी एफर्ट्स घेवन हे श्रीराम गीत जे तयार केला त्या खातीर त्यांचे खूप खूप मनापासून अभिनंदन. तीन लोक के स्वामी जो तीन लोक कर जय जय. ही गोमंत भूमी ही परशुराम भूमी ही पुराय राममय जाल्या हे हातूंतल्यान दिसून येता. आणि निश्चितच रित्या पेडण्यापासून काणकोण पर्यंत ह्या पुराय गांवांतल्यान प्रत्येक देवळांतल्यान प्रत्येक लोक हे श्री प्रभू रामचंद्राचे भक्तिमय वातावरणांतल्यान श्रद्धामय वातावरणांतल्यान तांचे श्रद्धा भक्ती करपाक लागलेले येता त्या 22 तारखेपर्यंत हे वातावरण हांगा अशाच पद्धतीचे दिसान दीस आनिकूय बी भक्तिमय आनी राममय जाता. जय श्री राम 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 जय श्री राम. 1558 बाबरान अयोध्येत श्रीरामाच्या जन्मस्थानार बांदिल्ल्या बाबरी मशिदीच्या अध्यायाक 565 वर्सांनी 22 जानेराक पूर्णविराम. भारताच्या आराध्य दैवताच्या जन्मस्थळाच्या मुक्तीलढ्यात 1985 पहिली याचिका, 1949 मुर्तीक अयोध्येत सुवात, 1966 पुजेक मेकळीक, 2010 2/3 जमीन आणि निमाणे 2019 पुराय जमनीचो हक्क रामलल्लाक. अयोध्येची लोकचळवळ उभी केली करसेवकांनी. करसेवकांचे कारसेवक जाले. 90च्या सुरवेक हजारांनी करसेवकांनी हे खातीर घरदार संसार जिवाची आहुती दिली. कारसेवकांचे एक अनुभव स्वता तांच्या तोंडान लोकांमुखार हाडपी ही सिरीज. आमच्या वेचीन मनोहर पर्रीकर, उल्हास हसनोडकर, वेलिंगकर सरूय आसले म्हाका दिसता. उल्हास हसनोडकर माजी सभापती हे सगळे आमी एकत्र आसले. हांव त्या वेळाचेर वयान तसो ल्हान म्हटल्यानंतर आनी हे नेतृत्व करणारे व्हडले आसले म्हणटकीर तेच नेतृत्व करताले. झाशी जेन्ना आमी पावले त्या वेळाचेर उतरल्या बरोबर आमकां अरेस्ट जावंक शकता अशी ते आमकां म्हणजे कल्पना दिल्ली. म्हटल्यार आमी उतरले थंयसर. थोडे पुलीस थंयसर आसले पूण एकट्यान मातशें आजूबाजून वचपाचें अशें सांगलें. भायर पण आमचे इतके जबरदस्त स्वागत जाले. लोकल जे लोक असले तेंच्यांनी आमकां आमची वेवस्था केली. पोलिसांनी आमच्या बसीन बसोवपाचें आमकां व्हरपाचें म्हणून केल्लें. पण आमकां गायड करपाक आमकां पुरी भाजी, आमकां फळां, आमकां कितेंच कमी पडोवंक दिवंक ना तेंच्यांनी. आमची पूर्ण माहिती जशें हेंच्या अनेकांनी सांगलें तशें तुमी राम भक्त तुमी हांगा अयोध्येक आयल्यात, तुमची सेवा म्हणजे आमी रामाची सेवा केल्या भशेन जालें अशें सगळ्यांचेंच मत आसलें. आनी त्या प्रमाणे प्रत्येक जाण आपापले परीन खारीचो वांटो आपलो मदतीचो उखलतालो. आमी झाशीक पावले. झाशीक आमकां अटक करून दवरले. पयलीं पुलीस स्टेशनान आमकां बरोच वेळ दवरलो. काय आमकां थंय च्या ना काय ना पण लोकल लोक मागीर आयले आनी आमची वेवस्था केली तेंच्यांनी. की हांवें तर अयोध्येक नवदान गेलो आनी परत 92 गेलो. पयलें जे राम मंदिर सुद्दां पळयलें ते कार सेवा सुद्दां हांवें केली कंप्लीट. सगळें गेलें. परंतु आनी एक सांगता की म्हाजें आनी सराचें नांव जे CBI आसा CBI ते प्रत्येक वेळा आमकां येवन विचारतले तुमचे कार सेवक खंय आले की CID. तर आमच्या घरा कडेन येताले. तूं कितें आमचे म्हणून कितें आसलें खूब तरेचे कार्यक्रम आसताले. म्हाका सांगतालो म्हाका तें कांय खबर ना कारण म्हाका खबर आहा न्हू हेंकां जर सारकें सांगीत जाल्यार ते आमकां वचोंक दिवचें ना. म्हाका म्हणटालो ते पळय दुसरे कडेन आहा ती अशें आमचे कार्यक्रम खूब कडेन आसताले.
आमकां कितें एकाच आमी परिवाराचे पळयना, आमी सगळ्या परिवाराचे पळयताले कंप्लीट. म्हणजे आमचो जो संघ परिवार आहा हेचे सगळे तरेचे तो एक आमकां फायदो जालो त्या पद्दतीन. म्हणजे आमी पुलिसा कडेन आमी मेळोंक ना अशा पद्दतीन. तांकां आमी कितें करता तें सुद्दां आमकां खबर नासतालें. म्हणजे अशें कितें आमकां खबर आहा, एकदां जर नांव सांगीत जाल्यार ताका घेवन नामतालें. हे सरांनी आमकां तें खबर आसतालें आमकां हांकां कशें चवटको पावचें. आनी आजुनूय समजा कितें आसलें जाल्यार ते आजुनूय आमच्या घरा कडेन येतात, आजुनूय येतात, विचारतात कितें जाता. तांकां आजुनूय खबर आहा की हे वेगवेगळ्या तरेचे हांकां खबर आसता, परंतु आमी सांगता आमी काय आजून ना म्हणून आजुनूय येतात अशें आहा. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.